20th of January, Prime Minister Modi व थ्रू व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग साऊथ गोयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांकडेन तो इंटरॅक्शन करपाचो आसा. दनपारां 12:30 वरांचेर हो प्रोग्राम जावपाचो आसा आनी एक मल्टीपर्पज ग्राउंडाचेर हो प्रोग्राम जातलो. प्रायम मिनिस्टर स्वता कार्यकर्त्यांकडेन बुथांतल्या कार्यकर्त्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या थ्रू इंटरॅक्ट करतलो. आमी सगळे साऊथ गोयचे जितले बूथ आसात त्या बुथा वयल्यान भारतीय जनता पार्टीचे सादारणपणान 4 ते 4.5 हजार कार्यकर्ते ह्या निमतान मल्टीपर्पज ग्राउंडाचेर येतले. अख्ख्या देशभरा भितर खुबश्या राज्यांनी खरें म्हणजे प्रायम मिनिस्टरान अशा पद्दतीचे इंटरॅक्शनाचो प्रोग्राम जो आसा तो चालू केल्लो आसा. म्हाका आनंद आसा की साऊथ गोंया भितर हो प्रोग्राम जाता. गोंयान फर्स्ट टायम जाता आनी तातूंत तो साऊथ गोंया भितर जाता आनी तेजो अरेंजमेंट ते लोक येवपाचे बाकीचे लोक हे जे आसा कार्यकर्त्यांचे हे सगळे जे आसात तयारी सुरू जाल्ली आसा आनी त्या निमतान आमची सगळी मशिनरी जी आसा ही गियर अप जाल्ली आसा आनी तो प्रोग्राम सक्सेसफूल जातलो हो आमकां विश्वास आसा. म्हाका दिसता ऑन द मायनिंग फ्रंट वी हॅव मेट ऑन अलॉंग विथ द मायनिंग डिपेंडंट्स there was a meeting with the Honorable Party President Shri Amit Shah. Besides that, in fact, for last year, 1 year, we have been following up the issue. And since the issue is because of the judgment of the Honorable Supreme Court, there are legal issues which are also because there is a past history where various judgments of delivered by the Honorable Supreme Court, High Court, and so taking that into consideration, the government is in the process of framing a law, or it has come to a conclusion, and this has been assured to by the Honorable Party President to the mining dependents, and in fact they have also expressed their satisfaction on what the discussion that we had with the Honorable Party President, and I'm quite sure that the issue will be addressed.